A5, page number 3, A5. Burgya boktin zomliao, kayon korong etao, viswas dorun etao, papa muka etao, atmya sotan bapa, bozung etao tukao, atmya sotan bapa, bozung etao tukao, Jesus moden dorun, Jesus chikwaralun, Jesus chiktun ravun, Bapa muka etao, batmya sotan bapa, bozung etao tukao, atmya sotan bapa, bozung etao tukao. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी Amen. आमच्या देवबापाची काकलूत सुम्या जेजूचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो संतोष तुमचे सवे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सोवे आसू. मोगाळ बामणीनो, आज तुम्ही बायग्योंत आंतुनी गे गुरजेंत मान दिवंक आयल्यान. सगळ्या बाबार्थान मोगान बोरवंशान तुम्ही आयल्यान. आनी ज्या मापान तुमचो बाबार्थ आनी बोरवंसो आहा त्या मापान देव ताचे विणवणेन तुम्ही मागता तें तुमकां दितलो. ही सुवातूच तसली, ताका भेटयल्ली सुवात ताच्या आसण्याक आसा, ताची विणवणी आसा आनी ताचे विणवणेन ताच्या आसण्यान आमी कितें मागता तें भरपूर तो आमकां दिता. असल्या मनान ह्या मिसांत आमी वांटो घेवया आनी आमच्यो सगल्यो अस्कोतायो आमचें वायट ओळखून घेवन देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. सूर पोदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा बळीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मोनान चिंतून आनी तोंडान उचारून, वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पासत बायग्योन सदांच सांकवार मरीक सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा बळीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पोदवेदार देव आमची काकलूट करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Amen. Somya kakutko, somya kakutko, Krista kakutko, Krista kakutko, somya kakutko. Somya kakutko, somya, somya, somya kakutko. प्रार्थुया. देवाक आर्गां दिवन ह्या मिसाचें ते साव भेटयतात जेसन एन हायसिंता फेर्नांदीस. तांचे पासत केरीत भाशेन मागुया. बायग्योंत आंतोनीचे मजतीन देवान आपली विंचतुलीं आशिर्वचनां तांचेर शेकान शेक वतोवची म्हूण. बसुया. ह्या मुख्य ते सॉंग भायर आमी जायतीं आमची दुसरी ते सॉंग घालता. सो तांचे परी जांकां काळजाचे प्रॉब्लेम जाल्यात तांचे पासत आमी मागता. जांकां स्ट्रोक जाल्या, आरेचें सिग्नल जालां तांचे पासत मागता.
सगल्यांक जांकां कातीचीं दुयेंसां आहात तांचे पासत मागता हांव. आनी खेरीत भाशेन कॅन्सर्स आनी ट्युमर्स जाल्यात, तातूंतलीं 4 तरणाटीं आहात, 16, 17, 18 व 20 वर्सांचीं, आनीक 4 याज्ञीक आहात. त्या भायर आनीक दुसरीं जायतीं जाणां आहात, मागतात हांगा येवन, आनी थोडीं जाण बरीं जावन गेल्यात. हांगा येवन कॅन्सराचे पिडेंतलीं जायतीं जाण बरीं जावन गेल्यात. तर ह्या कॅन्सरान सोंसतल्या पासत मागुया. अल्सर्स, एसिडिटी आनी इनडायजेशन, मागीर लिवर सिरोसीस, फॅटी लिवर्स, तांचे पासत मागुया. जांकां डायलिसीस करतात आनी किडनीचे प्रॉब्लेम आहात तांचे पासत मागुया. ब्रोंकायटीस, लंग प्रॉब्लेम्स आनी न्युमोनिया जाल्यार तांचो उगडास करुया. थायरॉयड, ENT प्रॉब्लेम्स आहात तांचे पासत मागुया. थोड्यांक तकली फोडटा, हेडेक आनी मायग्रेन्स, तांचे पासत मागुया. अल्झायमर्स आनी पार्किन्सन ही जाणटेपणार असली पिडा येता तांचे पासत मागुया. जांकां फाटीचो कोण्याचो प्रॉब्लेम आहा, दिम्यांचो प्रॉब्लेम आहा, तांचे पासत खेरीत भाशेन मागुया. आमचो एकलो तरणाटो 24 वर्सांचो शिवोलेचो, ताका एक तरेची निक्रोब मेवल्या आनी इट्स वन इन अ लेक. आनी दोतोर गॅरेंटी दिनात. पयले म्हणटाले कांयच ना, आतां आमी मागप सुरू केलां, हांगा 50% गॅरेंटी दितात. म्हणजे ही इतली गंभीर पिडा कितेंय जावंक शकता. 50% आमी दिता. ताका आतां GMCंत व्हेला, ताचें नांव जेराल्ड. ताचे पासत आमी खेरीत भाशेन मागुया. आमच्या युथांतलो तो कसलेंय काम सांगल्यार पयलो धांवन येवपी आनी जायतो वावर करपी, उमेदीन भरलेलो, आनी सगळे आमी घुस्पल्या. ताचे पासत खेरीत भाशेन मागुया. तेच भाशेन आनी आपली आमची भयण गोंयची ती UK रावता, ती एस्तादार आहा, भुरग्याक जल्म दिवपाक. 4थो म्हयनो तिचो. आनी तिका थोडे दीस फाटीं बरी खबर सांगूंक ना, तुजें भुरगें सारकें गुडी जावचें ना. ती म्हणटा आपणें मागीर येवन हांगासून सांतांतुनीची धाकटुली माज तिणें व्हेल्ली. आपण म्हणटा 3 पावटी ओडली, कितले दीस, आनी मागीर चॅकिंगाक गेली. मागीर सांगला म्हणटा सारकें बरें आहा भुरगें. म्हणजे असल्यो मिलाग्र्यो जातात. आनीक ती आर्गां दिता आपणाक हे भाशेन बरे रिपोर्ट मेवला म्हूण. तेच भाशेन हे त्रेझेन जाल्यार जायतीं जाण आयल्यात. कोणाक नोकरी नासली तांकां नोकरी मेळ्ळ्या, कोणाचें बिजनेस परतून सुरू जाला, कोणाची दुयेंस पिडा बरी जाली, म्हाका उगडास सुरू ना. कितल्योच त्रेझेन जाल्या उपरांत जायतीं जाण सांगूंक आयल्यात आनी म्हणटात जायतो तेंप आमी मागतले, हे त्रेझेना उपरांत जाला. तांचे पासत आमी देवाक दिन वाचता. जीं डायबिटीन सोंसतात, डायबिटीक लागून तांची आख्खी कूड हाल्ल्या, तांचे पासत मागुया. जीं काजारी भुरग्याचें देणें सोदतात, तसलीं जायतीं जाणांक येतात, तांचे पासत मागुया. जांकां उपसोयेक जाला आनी जखमी जावन घरा लागीं आहात, हॉस्पिटलांनी आहात, तांचे पासत मागुया. जांकां निराशीपण आयलां आनी निराशीपणाक लागून कोणाक उलोवंक सोदिनात, भितर रावतात, कामाक वचूंक सोदिनात आनीक मागीर एग्रेसीव जातात, तांचे पासत मागुया. जांच्यो वस्तू शेणल्यात तांचे पासत मागुया, वस्तू बेगीनूच गावच्यो म्हूण. आमच्या वैजां पासत आनी नर्सी पासत आनी हॉस्पिटलांनी सगळीं सोंसतात, तांचोय आमी उगडास करता. जांच्या जिवितांत आपल्या घरांत भाटां बेसांक लागून, कोर्ट केसीक लागून, इन्व्हेंटरी प्रोसिंगाची केसी चलतात, तांकां लागून जायतें जाल्लें, तांचे पासत मागुया. जायते जाण नोकरी सोदूंक येतात, तरणाटीं, तांकां नोकरी फावो जावंक मागुया. जायते जाण आपल्या जिविताचो सांगाती आनी सांगातीण सोदतात आनी जायते जाणांच्यो सोयरीक्यो जाल्यात हांगा येवन, आनिकूय तीं सोदतात आपल्याक बरो न्हवरो, बरी व्हंकल मेळूंक, तांचे पासत मागुया. जीं कोण आपली पासपोर्ट करतात, जायत्यो पासपोर्ट ह्यो बंद आसतल्यो, त्यो हांगा येवन मागून तांच्यो तांकां मेवल्यात,
आनीकूय मागतात लोक आमचे पासपोर्ट जावंक ना अजून जावंक ना तांचे पासत मागुया. मेडिकल टेस्ट आहा थंय वचूंक जायते जाण फेल जातात ताका पुत्तून बसतात तेन्ना पास जावंक मागुया. जायतीं आवय बापूय आहा आपल्या भुरग्यां पासत मागतात. भुरगीं तवनाशीपणां कोत्तात आयकनात बेबदिकाय कोत्तात गुंगी वखदां घेतात तांचे पासत मागुया. जायतीं विद्यार्थी आपल्या एग्जामीक तयार जातात तांच्यो एग्जामी बऱ्यो वचूंक मागुया. जीं भुरगीं जीं आदीं फुडें जाल्यात 9 म्हयने जावचे आदीं जाल्यात तांतलीं जायतीं जाण बरीं आहात आनीकूय तीं सुमाराचीं नात तांचें ऑर्गन फॉर्मेशन सारकें जावंक ना तें सारकें कोर म्हूण मागुया. थोडीं भुरगीं उलोयनात जायतीं हांगा येवन मागणें करून करून तांचें उतर सुटलां आनीक आयकतात आतां. पयलीं आयकूंक लागून येनासलें उलोवंकूय जायनासलें. बायकोन तातूंत भुरग्यांचो मोग कोत्ता आनी भुरग्यां पासत कितेंय मागलें बायकोन तातूंत कडेन रोखडेंच दिता. ह्या मनान ह्या भुरग्यां पासत आमी मागुया ज्यो आवयो घेवन येतात बेरी मोनी ऑटिजम जाल्लीं डावन सिंड्रोम जाल्लीं तांचे पासत मागुया. जांचीं काजारान लग्न आल्ल्यांत तांचे पासत मागुया. जांच्यो फॅमिली डिसफंक्शनल जाल्यात फामिली आहा भायल्यान पूण भितरल्यान बरें चलना फॅमिलीचे संबंद बरे नात तसल्या फॅमिली पासत मागुया. जी कोण हांगासर ऑनलायन वांटो घेतात तांचे पासत मागुया. ही ऑनलायन वांटो घेतात हांगासरलीच न्हय पूण सगळ्या आख्या संवसाराची तांकां जायत्यो मिलाग्री येतात. आमी त्या भुरग्याचे पासत तुमकां मागूंक लायलें ताचें आंग फुट्टा जालां तेन्ना ताचें सुमाराचें जालां हांगा येवन व्हेलां ताका आनीक एक मिलाग ताचे आवयन म्हाका सांगल्या. ताका इस्कॉलांतलें घेना जावपाक ताणें निर्णय घेतलेलो इस्कॉलाच्या अधिकाऱ्यांनी आनी ते म्हणटा आमी हांगा येवन मागलें सांतांतोनी कडेन ताका भुरग्याकूच घेवन आयली ती 12 वर्सांचे आनीक मिलाग जाली फादर ताका घेतली ताणें सांगलेलें फुडल्या वर्साक नाका कित्याक ताका दुयेंस आहा. आनीक ते मागीर रडूंक लागले म्हजीं सगळीं कंपेनियन्स आहात हांव दुसऱ्या इस्कॉलांत कशें वचूं हांव वेचना कित्याक म्हाका लॉस दिसता एपीडीची. पूण ताका म्हणटा मिलाग जावन घेतलें भयगून तांतुनीची मिलाग्रीन. हे भशेन जायत्यो मिलाग्री जायत आहात तर तुमचीं तेसां असले मनान घालात भयगून तातूंत तुमचें आयकतलो आनी तुमकां कितेंय वायट ह्या विघ्नांतलीं सोडयतलो असल्या मनान ह्या मिसांत आमी वांटो घेवया. सगळीं उबी रावया. सोर पोदवेदारा आनी सासणांच्या देवा तुवें तुजे पोरजेक सियोलेच्या बायगोंत आंतोनीक कोऱ्या भावार्थाचो आनी हुशार प्रसंगदार कसो विंचलोय आनी गोरजेक आकांताक आसतल्यांक ती रासकारी जावन दिलोय. ताच्या आदारान क्रिस्ती जिविताची शिकोवण पाळून सगल्या आमच्या आडकोळींनी तूं आमच्या आदाराक येताय म्हूण आमकां बोगुंशें कोर. आमच्या स्वाम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो करो देव तुजे सोबे पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. भागिवंत पावलून तेसलोनिकारांक बरयलोले दुसरे चिटी वेले वाचप. भावा भयणांनो आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान संबंदी आनी ताचे भोंवती आमी सगळीं जमतल्या ह्या विशीं तुमचे लागीं आमी मागता तें हें. सोम्याचो दीस पावलो म्हूण सांगून कोणेंय बाकीत केलें जाल्यार वो हांवें अशें म्हणलां म्हूण बरोवन धाडलां म्हूण कोण सांगीत जाल्यार तुमचें मन सोंपेपणी घुसपूंक दिवं नाकात वो तुमी आकांतचे न्हय. तुमकां कोणेंच कशेच भाशेन फटोवंक दिवं नाकात.
आमी तुमकां परगटलोल्या शुभ वर्तमाना उदेशी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेन वांटो घेवचे खातीर देवान तुमकां आपयल्यान. म्हणटोच बाबा भयणानो थीर रावात आनी जावं तोंडी जावं चिटी वरवीं आमी तुमकां शिकयल्यात त्यो रिती चाली गोड दवरात. खूद जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी आनी आमचो मोग केला आनी आपले कृपेन आमकां सोरो नासलेलो धीर आनी थीर भरवासो दिला तो देव आमचो बाप तुमच्या काळजाक धीर दिवं आनी सगले तरेच्या बऱ्या कोन्यांनी आनी उतरांनी तुमकां थीर आनी गोट करूं. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचें व्हड उपकार. जाबाब संवसाराची मुनसुबी करूंक सर्वेस्पर येवचो जालो. सगलीं म्हणुया, संवसाराची मुनसुबी करूंक सर्वेस्पर येवचो जालो. परमेश्वर एकलोच राजा, राष्ट्रानो गाजोवन सांगात. ताणें थीर केला संवसार, नितीची ताची राजवट. जाबाब संवसाराची मुनसुबी करूंक सर्वेस्पर येवचो जालो. स्वर्ग सगलो आनंद भोगूंक उलासूंक आख्खो संवसार. खूब भरला दर्या सागर, आयकून दी ताचो गोणगोण. जाबाब संवसाराची मुनसुबी करूंक सर्वेस्पर येवचो जालो. फळां सयत पिकाळ जमीन बुरगुटूंक आनंद भरीत. रानांतलीं सगलीं झाडां मुरगुटूंक खुशाल भरीत. जाबाब संवसाराची मुनसुबी करूंक सर्वेस्पर येवचो जालो. मनशाची मुनसुबी प्रितुमेची सगली नीत संवसाराची पोरजांची करूंक जोडटी. परमेश्वर पोळे येता. जाबाब संवसाराची मुनसुबी करूंक सर्वेस्पर येवचो जालो. शुभ वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. देवाचे उतर जिवे आनी सुडसुडीत, ते काळजाचे अंतरेक आनी चिंतना पारकिता. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसू आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसो. मातेवा प्रमाणे शुभ वर्तमान मुयमा तुका सोम्या. जेसून मुळे दोंग्या धर्मशास्त्र्यानो आनी फारिजेवानो तुमचें कोटा. ओर्तेलांव आनी शेपू आनी जिरें असल्याचो दावो वांटो तुमी दितात. पूण सुमोर्तीचे ओदीक मोलाचे कायदे म्हणजे नियायनीत, काकलूत आनी विस्वास हे तुमी सोडून दिल्यात. ते तुमी चुकोवचेनूय आसले, पूण हे तुमी पाळूंक जाय आसले. एक ओजार जोळारी गाळून काडटात आनी ऊंट गिळटात तसले कुड्डे फुडारी तुमी. दोंग्या धर्मशास्त्र्यानो आनी फारिसेवानो तुमचें कोटा. तर पात्रां आनी ताटा भायल्यान आसा तें तुमी नितळ कोत्तात आनी भितरल्यान तुमी नागोवणेन पोसडपणान भरल्यात. आरे कुड्ड्या फारिसेवा, भायल्यान आसा तेवूय नितळ जावच्याक पात्रां आनी ताटा भितरल्यान आसा
तें पयलें नितळ कोर रे. सौम्याचें शुभ वर्तमान वाकाणणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बामणीनो, आज आनी फाल्यां माथेवाचें शुभ वर्तमान धर्मशास्त्रांचेर आनी फारिजेवांचेर आड उलयता तें घालता माथ्यो जेजूच्या तोंडांतल्यान. लुकास बरयता, मार्कूस बरयता, पूण माथेव भोव खोरायेन बरयता. फारिजेवांचेर आनी धर्मशास्त्रांचेर आड खोरायेन. कित्याक तो जुदेव आसलो आनी तो जुदेव देखून तो जुदेव कसो जाणा आसलो कितें चलतालें तें फारिजेवा मदें आनी धर्मशास्त्रा मदें. फारिजेव एक भाशेचें सांगतात, शिकोवन दितात आनी दुसरेंच कोत्तात. हें आख्खो जुदेव लोक जाणा आसलो आनी हाकाच लागून माथेव खोरायेन जेजूच्या तोंडान घालून जावं ह्या धर्मशास्त्रांक आनी ह्या फारिजेवांक सारको कांटाळ लायता. लुकास जुदेव न्हय, लुकास वोयज, लूक तितलो खोर न्हय, मार्कूसूय जुदेव न्हय तोय आपणाक पडे बाय घेवन पेद्रू कितें सांगतालो तें तो बरयता. पूण माथेव खोरायेन सांगता. कित्याक जेजू पडयतालो, जेजूचे आड ते आसले आनी जेजून कितेंय बरें करीत जाल्यार ते ताका कायदे लायतालेत. कायद्या प्रमाणे हें करूंक जायना, तूं कायदे मोडटाय. पूण जेजू आपल्या बरेपणान बरेपण वांडटालो. जावं शेनवाराच्या शेनवाराक बरें करून लोकांक तें बरेपण ताचें. पूण हें बरेपण ताका नाका आसलें. शेनवार मोडूंक जायना हो कायदो, शेनवाराक कांयच करूंक जायना हो कायदो. आनी हे कायदेच घेवन आसले पूण आपूण ते कायदे पाळिनासले. आनी हाका लागून जेजू तांचें फारिजेवपण आनी तांचें वायट तांच्या तोंडार मारता आनी सांगता, तुमी एक सांगतात आनी दुसरें कोत्तात. अदी करून धावो वांटो दिवपाचो. तांच्या देव मंदिराक धावो वांटो दिवंक जाय आसलो आनी जायते फावट एका म्हयन्यान दिवंक जाय आसलो ओ दिसाच्या दिसाक दिवंक जाय आसलो. ओ दिसाचें कितें पडटा तें एकठांय करून एका म्हयन्या भितर तें देव मंदिरांत याज्ञिकां कडेन दिवंक जाय आसलें. ते धावो वांटो आमकां ना तो कातोलिकांक, पूण जायतो लोक धावो वांटो दिता. येवन सांगता हो म्हजो पागाराचो धावो वांटो, ओ हांव देवाक दिता. हें जुदेवांचें. पूण थोडो लोक दिता आपल्या मनान दिता. पूण आमकां कायदो आहा आयताराच्या आयताराक कितेंय तरी घालूंक, तो आमचो कायदो. धावो वांट्याचो कायदो ना. पूण तें कितले लोक घालतात तें तुमचे कडेन दिल्लें आहा. पवित्र सभा तुमकां सांगिना अमकेंच घाल, तें तुमी. आनी आमचो आदलो पात्र्यार्क बिस्प राऊल सदांच म्हणटालो हो कायदो जुदेवांचो, आमकां कातोलिकांक ना. पूण तो लोक आप कुशेन दिता बरें आहा. पूण कोणेय पाद्रीन सांगचें न्हू धावो वांटो घाल, तें जुदेवांचो कायदो तो, ते कोत्तालेत. आनी हो कायदो आमचोय लोक थोडे फावटी पाळटा. आनी तो कायदो पाळटा म्हूण हांव आयताराचें कितेंय घालतां तें बंद करिना. तें पवित्र सभेच्या कायद्या प्रमाणे तें की घालूंक जाय, तो की कायदो आहा आमकां. आनी हाका लागून सगलो गडबड एक अस्तरी जी रांदूंक वेताली आनी जायतें जिरें मिरें ती वापुट्टा, तितूंतलें तिणें इल्लेंशें काडून दवरूंक जाय आसलें देव मंदिराक दिवपाक, कित्याक कायदो आसलो. आनी फारिजेव तेंच पळयतालेत. पूण बरेपण धर्माचें पळयनासलें. देखून जेजू तांच्या तोंडार मारता, काकलूत तुमी दाखयनात, मोग तुमी दाखयनात, बावाड तुमी दाखयनात, नीत तुमी दाखयनात. पूण असल्यो बारीक बारीक वस्तू हेणें हात धुवंक ना, ताणें पांय धुवंक ना, ताणें बशी धुवंक ना, ताणें पात्र धुवंक ना,
ताचेर कांय ना, पूण तुजे मनांत कितें आसा, तुज्या काळजांत कितें आसा तें गरजेचें. तुज्या मनान आनी काळजांत बरें कर, हें कुशीन दवर. तें कोत्ताय तेंवूय कर, पूण बरेंपण कर, अदीक गरजेचें बरेंपण. बायगोन जाकोब आपले चिठीन म्हणटलो, नीज दवर म्हणल्यार उलोवपांत न्हय पूण करण्यांतल्यान. आनी तोच बायगोन पावलो म्हणटलो, हांव म्हज्यो करण्यो दाखयतां आनी बाबार्थूय दाखयता. तुमी तुमचो बाबार्थूच दाखयतात, करण्यो दाखयनात जाल्यार हो बाबार्थ रिकामो, पोलको. कित्याक बाबार्था बराबर करण्यो आसूंक जाय. हांव बाबार्थ पाळटां, बाबार्थाच्यो सगल्यो वस्तू करतां, पूण म्हज्यो करण्यो, हांगा जेजू म्हणटा तुमच्यो करण्यो नागवळेन भरलेल्यो, पोजळपणान भरलेल्यो जाल्यार तुमचें कोटा. आमी मिसाक आयलीं आनी वांटो घेतलो, आयताराचें केन्नाय मीस चुकोवंक ना मागणें, पूण म्हजें जिवीत तर गोवायकी दिना बरेपणांची, पोसडपणांची गोवायकी दिता भायल्यान वचून, वो नागोवपाची भलायकी दिता, गोवायकी दिता जाल्यार म्हजें हांगा येवप सारकें ना. हे रीत रविशनी वांटो घेवंक बायगोन पावलू आयच्या पयल्या वाचपांत तेसलोनिकारांक बरोवन ही पयली चीट तेसलोनिकारांची जेन्ना पावलू बरयता ती, तो म्हणटा, आमी तुमकां ज्यो रिती शिकयल्यात, चाली शिकयल्यात त्यो गोड दवरात, आनीक तुमच्या काळजांत धीर दिवन सगले तरेच्या बऱ्या कोरण्यांनी आनी उतरांनी तीर आनी गोड जावत. म्हणजे ज्या मापान तुमी स्वत मानतात ती त्याच मापान तुमच्यो बऱ्यो कोरण्यो येवंक जाय. तुमी स्वत मानले आनी बऱ्यो कोरण्यो येनात जाल्यार हो बार्थ रिकामो. बायगोंत हातून संस्कार लोलो धर्मीक तो, ताका ताचे कायदे आसतले. तांकां 3 पावटी दिसाक मागणें करूंक जाय आनी सगळें बराबर. एक एकलो मागणें करपाचें न्हय, तांचे समुदायाचे कायदेच असले. सकाळीं भोव सकाळीं उठून 5 उठून तांणी गायन करून मागणी करूंक जाय. मागीर सुमार 9 वाजता करूंक जाय, मागीर सुमार 12 वाजता करूंक जाय आनी सुमार सांजे 6 वाजता आनी मागीर न्हिदूंक वता आसतना बराबर ते मोठभाशी बराबर मागणी करतात. ते तांचो कायदो तो चुकूंक जायना. हांव रोमांक आसतना एका मोठभाशेच्या घरांत जियेतालो थोडो तेंप, आनी ते भुरगे जे शिकताले सिमनारीस ते एकाक सुमार मागणें जातालें, मागीर जेवणाक वेताले. ते धांवून धांवून युनिवर्सिटीसून येताले मागणें चुकोवंक. म्हणजे तांच्यान लीप दिवंक जातालें, ना म्हाका भास चुकली, म्हाका येवंक जालें ना, ना, पूण धांवून धांवून येताले आनी बॅग थंयसर उडोवन सगळे मागण्यांक हे ताचे कायदे तेणी ते करूंकूच जाय. मोठभाशांनी ते कायदे बायगोंत हातून पाडचे पाडून भायर वचून मोठांतलो लोकांक बरें कोत्तालो. कित्याक तो जाणा देवान म्हाका बरेंपण दिलां, हांवें तें दुसऱ्यांक दिवंकूच जाय. आनी हाका लागून तो हेवूय कायदे पाडी आनी तेवूय जेजू तें सांगता, दोनूय कायदे सारके पाड. एकूच पाळटाय आनी तुज्या जिवितांत तूं बरें करिनाय जाल्यार तूं भावार्थाची कोरणी कशी दाखयताय ती सुफोड न्हय, पोलकी जाली. तूं एक दाखयताय बोलतेंच कोत्ताय. आनी आमकां लोक क्रिस्तांवांक जाय तो पडयता. आमी मिसाक वेता आनी देवाचें उतर आयकता, दुसऱ्या लोकांक असोयक ना, ती आपणाक जाय तेन्ना वेतात आनी तांकां हे भाशेन उलयतलो प्रवचन करतलो कोण ना, ती मागणी केली गेली. पूण फकत आमकांच आहा. आमकां आतां दिसाच्या दिसाक लागून देवाचें उतर आमी परगटाव, अदीक करून आयताराक परगटाव, तें आमी परगटूंकूच जाय. दुसऱ्या लोकांक शिकोवन दितलो कोण ना, पूण तरी आसतना जायते फावट तांचें जिवीत अदीक बरें आसता. आमची इतली शिकोवण मेळून आमच्यो कोरण्यो वेगळ्योच. भावार्थ आमी पाचारता, हो भावार्थ आहा, आमचो भावार्थ गोट, आमचो भावार्थ सान फ्रांसीस शावेराचो अशें आमी गायन करून म्हणटा. पूण कोरण्यो आयल्यो नागोवंक, कोणाक गांठोळपणां करूंक, अनीत करूंक, तें पयलें. हांगा आयिल्ले आमी मागणी तें भितर सरना आमच्या कोरण्यांनी.
बायको दांतोन आमकां सांगता तूं हांगा आयलाय हांव तुका दितां पूण तूं बऱ्योय करण्योय कर, बऱ्यो करण्यो तुज्या जिवितांत आसूं दी. ताणेनूय केल्यो आनी तो आमकां उगडास कोत्ता बऱ्यो करण्यो आदारूंक. तर ताची देख घेवंक या. तो बरें करीत गेलो. ताका ताच्या हांव जायते फावटी सांगता वडिलांनी बंदी केली बरें करपाची, पूण तो भितरल्यान रावून त्या लोकां पासत मागतालो. ही बरी करणी करण्यानूच न्हय पूण मागण्यांतल्यानूय वेता. आनी ते पासत जायते फावट न्हू हांव चिंत्तां हांगासर मागण्यांतल्यान जायतें बरें करूं येता. जायते फावट हांव आदीं लोकांचेर मागणें करतलो, आतां तितलें करिना, म्हजी भलायकी आजून सारकी ना. पूण हांव म्हणटा सांतांतून पळय ती हांगा येतात आनी म्हजोय आशिर्वाद घेवंक सोदतात. हांगा 2 आशिर्वाद दिता, 3रो आशिर्वादाक येतात. हांव तांकां सांगता गोडे हांव आशिर्वाद दिवचो ना पूण तांचे पासत मागता ती म्हजे फुड्यांत येवं वो ना येवं. आदलेच दिसाक सुरू कोत्ता ते आयचे राती कबार कोत्ता हें मागणें. सायबा फाल्यां जायतो लोक येतलो, कसल्यो कसल्यो तांच्यो गरजो, व्हडल्यो व्हडल्यो तांच्यो अडचण्यो, जायत्यो तांच्यो आडकोडी हांव नेणा पूण तूं जाणाय सायबा. बायको तांतुनीचे मजतीन तूं तांकां तें फावो कर. ताचे भायर मिसांत आख्खे मिसांत कितले फावटी मागता, आख्खो दीसभर मागता आनी मागीर रातचें न्हिदूंक वेचे आदीं पोत्तून उगडास कोत्ता. सांतांतुनीक पळय आज मंगळार जालो, इतलो लोक आयिल्लो, तीं घरा गेल्यात, ताणें कितें पळय मागलां तें मातशें ताका दी. तीं भावार्थान आयल्यात, मोगान आयल्यात, बोरवोशान आयल्यात, तांकां फावो कर आनी तांचें जिवीत बरें कर. हें म्हजें मागणें. जायतें तर हांगा बदलता मागण्यांकूय लागून. मागणें देव आयकता. बायको तातूंत तशें करतालो जेन्ना ताका बंदी केली मिलाग्री करपाची, तो भितर आपल्या मोठांत रावन आनी कोपेलांत वचून मागणें कोत्तालो ह्या लोकां पासत. आनी मागण्या उद्देशीन लोक बरो जातालो. हे भाशेन हांगा लागून आमी मागणें कोत्ता कोणाचे पासत सांतांतून रोखडेंच तें मागणें आयकता आनी बरेंपण दिता. देव बरो, देव बरेपणान भरलेलो आनी ताका सगल्यांचें बरें जाय. आनी तेच पासत आमी बरें कितें मागता शुद्ध भावार्थान नितोड भावार्थान तें आमकां फावो कोत्ता आनी सांतांचे विनवणी उद्देशी अदीक फावो कोत्ता. ते पासत सांतांतुनी कडेन मागलेली वस्त ताचे मुखार घातलेली वस्त दिनासतना तो दवरिना. दिताच कोण वेळ लायत पूण दिता ती वस्त, मातसो वेळ लायता पूण दिता ती वस्त. ते पासत असल्या मोगान आमी येता हांगासर. हें बरेंपण देवाचे रितींत वांटो घेतलो बरें आहा पूण हे रितींत आमी बरे भशेन येवंक जाय. जे हांव त्या भुरग्यांची खबर सांगतालो धांवून धांवून मागण्यांक येताले ते, तांकां दिसलें मागणें चुकोवचें न्हय. हांगासर तुमी येतात जाल्यार मोगान येतात तुमी. एकलो पादिगार हांव एके कडेन शर्मावंक गेल्लो सांतांतुनीचें फेस्त आनी ताणें अशें म्हणलें आपल्या लोकांक, कित्याक हांवें एक घोडणी घातलेली आमचे सिओलचे न्हय दुसऱ्या गांवची, त्या गांवची एक बायल हांगासर मागून तिका जायतो तें भुरगें धरून आसलें. हांगा येवन भुरगें धरलें आनी मागीर दोतोरान सांगलें तुका भोंवंक उपकारूं ना. आनी ती म्हणटा आपूण सिओले वेता. ना वेची गरज ना, ती चोरयां येताली. दोतोराक कोणें सांगली ती येता, दोतोरान तापयली पूण ती भियेली ना. ती म्हणून सांगली म्हजें भुरगें भितर आहा कुसव्यान तें बरें अस्कोत जाल्लें आहा आनी हाका लागून म्हाका वचो नाका म्हणलां. पूण ती आयलीच आनी भुरगें बरें नॉर्मल जालें. तेच भाशेन ताच्या पुताकूय काजार जालो, लग्न जावंक ना आनी ती मागता पुता पासत. पुताची बायल थोड्या वर्सांनी भुरगेपणाच्या आवयपणाच्या बेसार आयली आनी तेकाय भुरगें जालें. ती म्हणटा म्हाका दिल्लें सांतांतुनी तेच भाशेन म्हज्या पुताकूय दिला. ही खबर हांवें तुवें सांगलेली. आनी तो पादिकार लोकांक सांगता पळय तुमी सिओले धांवून धांवून वेतात पूण हांगा आयताराचीं दिसनात. मंगळार आयतार न्हय, मंगळार तो मंगळार, आयतार तो आयतार. हांवें कांयच म्हणूंक ना कित्याक तो पादिगार आपले पोरजेक शिकोवन दिता.
पूण जायते फावट आयताराची लोक हांगा येता, दुसरे फिरगोजींचो आयताराचो येता. हांव तेवूय पळयता, मंगळाराचो येता आनी आयताराचो येता. पण तांकां मोग हे सुवातेचो आनी मोगान ती येतात. आनी मोगान आयिल्ले देखून बायगोंत हातून तांचे मागणें आयकता. देखूनच हांव म्हणटालो, ऑनलायन मिसां आयकतात तितलीं सारकीं बरीं जातात. आनी ऑनलायन मिसां आयकूचे आयकून हांगा येतात. जायते जाण फादर ऑनलायन पळयलां, पूण इगोर्ज पळोवंक आमी आयल्या. सांतांतून हांगा आहा, ऑनलायनूय मेवता, पूण आमी इगोर्ज पळोवंक आयल्या. आनी जेन्ना ती हांगा येतात आनी तांच्यो गरजो हांगाय उगडटात, रोखडोच सांतांतून तांकां दिता. कित्याक हो तांचो पावाट, हो तांचो विस्वास. आनी मागीर हांगा बायगोंद आंतोनीची मोजत मेवली म्हणटच तांचें जिवीत बदलता, हें गरजेचें. आमच्यो कोरण्यो बावार्ता सारक्यो जावंक जाय. आमचो बावार्थ आहा आनी कोरण्यो बावार्ता सारक्यो जायनात जाल्यार निर्फळ जाता. पूण जांकां वस्तू मेवल्यात तांचें जिवीत बदललां. आनी मागीर घरा लेगून वचून ती आनी मागणें करूंक शिकल्यात. हें तें हांगा येवप म्हळ्यार बागयोंतपणी वाडप, हांगा येवप म्हळ्यार बावार्थान वाडप, हांगा येवप म्हळ्यार बऱ्या कोरण्यांनी वाडप. हें तें आमच्या धर्माचें तत्व. बेश्तो बावार्थ न्हय पोको, पूण बावार्थ आनी कोरण्यो आमच्यो बराबर आसूंक जाय. ओ जेजू जो आमचे कडेन उलयला तो हांगा येतलो, ह्या आल्तारार येतलो, तुयंतान तो आमच्या काळजांत येतलो, आमचो बावार्थ गोट करतलो आनी आमी कोरण्यो बऱ्यो आदारूंक आमकां आदार दितलो. हेंच देणे ताचे कडल्यान आमकां सगल्यांक मागून घेवया. सगळीं आमी उबी रावया आनी आमचीं तेसावां हे वेळार देवा म्हऱ्यांत बायगोंद आंतोनीचे विनवणेंत घालुया. आमच्या धर्मीक वडिलांनी पवित्र सभेचें फुडारीपण चलयतना आनी गवळीक सेवेचेर निर्णय घेतना देवाची खुशी तांणी सदांच करूंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड तांकां मागुया. दोन्या देवा आयकामचो ताळो भोवतीपणान मारता उलो. हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या आमा समेस्तांनी क्रिस्ताचो मोग खोलायेन अणभवून आनी होच मोग जिवितांतल्यान दुसऱ्या सवें दाखोल करूंक बापाचो आदार मागुया. दोन्या देवा आयकामचो ताळो भोवतीपणान मारता उलो. आयच्या दिसा ह्या मिसा बलिदानांत भोक्तीन वांटो घेतल्या आमा समेस्तांक तशेंच आयचे इतिहासांत भेटयलोल्या जेसन आनी हायसिंता फर्नांडीस हांकां बागयोंत आंतोनीचे विनवणेंत शुभ आशिर्वाद फावो जावंक बापा लागीं मागुया. दोन्या देवा आयकामचो ताळो भोवतीपणान मारता उलो. बापा मोगळा तुजे मुखार मांडलोली आमची ते सवां स्विकार कर आनी आमकां सगल्यांक तुज्या बरेपणान बोर बावार्थाची साक्षी कशी बऱ्यो कोरण्यो आदारूंक आनी हो संवसार आनी समाज बऱ्या कोरण्यांनी निटोवंक आमकां आदार दी. क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं. आमेन. दाना तोयरे वेळार आम गायन घेवया C41 पेज नंबर 45 C41. उपास बरो मागणे बरे ताचे परस मोगा देणे उबान भेटोय काळीज तुजे हेरांक बोगोय
दुबळ्यांक जेवय विंगड्यांक नेसोय साखळी मोडून कोयत्याक सोडून जुल्माचे जूम मोडून उडोय असली वोगडी म्हाका पावो सगळी जोगडी झुजां सोंपोय वायटूय उतरां सारकी तांबोय मागीर तुजी दानां भेटोय उलो मारून म्हाका आपय उपास बरो मागणे बरे ताचे परस मोगा देणे उबान भेटोय काळीज तुजे हेरांक बोगोय देवा देणे पावराड्यांक दी फावती मुजरी ल्हानांक मानांक मोगान वागोय चुकलोल्यांक दी माफी शांती सगल्यांक दया मोयपाच दाखोय भयणीनो आनी बाबानोय आमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें सव म्हूण हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं सर्वेस्परा आंतोन तुज्या भक्ताच्या उगडासाक तुजे वेदीचेर आमी दवरल्यान ती आमची दानां स्विकार कर आनी ह्या पवित्र गुटां वरवीं तुवें ताका मोहिमेवंत केलोय तशें आमकांय तुजी काकलूत दाखय क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं तुमची काळजां उबारात आमी ती सर्वेस्पोराक थंय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय वशें आमी करूंक फावो सर्वेश्वरा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासणांचे देवा सोर काळे आनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो आंतोन तुज्या भक्तांच्या उतरां वळते गोवायके उदेशी तूं तुजे पवित्र सभेक नव्या बोडान सुफोड कोत्ताय आनी दर एका काळार आमकां तुज्या विस्वासी मोगाची कोरी कोणां दिताय अशें तुजे सोडवणीचो गूट संपूर्ण जावच्याक ताचे उत्तम देखीन आमकां तूं उर्बेन बोत्ताय आनी ताचे दोयाळ विणवणेन तांबो नासतना तो आमकां आदार दिताय देखून सर्वेस्परा सोर दुतां आनी सांतां भोगतां उदेशी आमी संतोशाच्या उमाळ्यांनी बरोवन गायता Povit, povit, povit dolbarazo sorvets por Deus. Sorganização, bolha tuja voivovão. Osana, ut sorgi, sorves por acinavi. Etato subagi, Osana, ut sorgi. सर्वेस्परा कोरोस तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर देखून तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या स्वाम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या धर्मदूतांक दिवून मुळे ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी शेवात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पुंची
तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका दिन वासून ती आपल्या दोर्मदूतांक दिली म्हणून तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्तां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूढ संसाराच्या सोडवणारा तुझ्या कुर्सा आणि पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमची सोडवण केली. आमची काकूट देखून सर्वेस्परा सुम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूचे कुडींत आनी रोगतान वांटो घेतल्यांक आमकां पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लिवो आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप आमच्या बिस्पाक आनी सगल्या संस्कारनीक घेतल्या आनी संस्कारलोल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सोपून कर. आमा समेस्तांची हांगासर आयचे दिसाक हे वेदी भोंवतणी जमा जाल्ल्यांची दया कर म्हूण मागता. आमचेच पासत मागुया. आज आपलो वाडदीस समारंभात, आपलो लग्नाचो वार्षिक दीस मनयतात, आपलो संस्कारनेचो दीस आनी माकणेचो दीस पाळटात. तांचो उगडास करुया. आनी सगळीं जीं पिडेंत आहात, हॉस्पिटलांनी आसात, जावं गंभीर पिडेक लागून वा आनी कित्याकूय लागून तांचे पासत मागुया. अशें बायगोंत आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती, तिचो निर्मळ पोती बायगोंत झुजे, बायगोंत आर्कांज मिंगेल, बायगोंत दोर्मदूत, आसिजीचो बायगोंत फ्रांसीस, बायगोंत आंतोन आमचो आस्कारी, बायगोंत जेवाज आमच्या दोर्म प्रांताचो आस्कारी आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या सांतां भोगतां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी. तशेंच पुनर्जीवंतपणाच्या बोर वंशान अंतरून गेल्यान तांकां तुज्या मोकामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, ताचे वरवीं आनी ताचे सांगता आनी ताचे ताय पवित्र आत्मेचे एकपणान देवा, सोर पोदवेदार बापा, सोरमान आनी मोयमान तुका सासनांच्या सासनांक आमेन. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन आत जोडून धीर घेवन आमी सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता, तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ठालनीत पडूंक दिवं नाका, वायटांतली आमकां सर्वेश्वरा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोर वंशान ओतरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजे सासनाच्या सासनाक. स्वाम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या
भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या ससनांक स्वाम्याची शांती सदांक काल तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांतीची खुणां दियात. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटुले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटुले आमची काकडूत कोर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटुले आमकां शांती दी. ओ आसा देवाचो मेंढरो संसाराचे पाप काडटा तो मेंढऱ्याच्या जेवणाक आमंत्रण दिलोली आमी सगलीं सुभागी. सौम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. The Holy Communion is reserved to those who are baptized in the Catholic Church and those who remain in communion with the Catholic Church to the reception of other sacraments. If there's anyone present here who is a non-Catholic, a person of different faith, a person who does not believe in God, please do not come forward with your open palms to receive the sacred body of Christ. जेजूक आमच्या काळजान चेवताना आमी गायन घेवया. D11 पेज नंबर 53. D11. Suryaco sangati tace jevo tace bor somi Gesù somi Gesù somi Gesù Vart suryaco sangati tace jevo tace bor Somi Gesù, somi Gesù, somi Gesù. Čaristi san sorosto, voi dongrar pau pakullo, bukit sokelo usko, vatir gira sapollo. Suryaco sangati tace jevon tace bon somi Gesù somi Gesù somi Gesù Vart suryaco sangati tace jevon tace bon Somi Gesù, somi Gesù, somi Gesù. Sorgito uno deulo Rucito sornas lolo Deva babandar lolo Var suryaco sangati Tace jevon tace bon Somi Gesù, somi
वाटसुर्याचो सांगाती ताचे जेवण ताचे बोण सोमी जेजू सोमी जेजू सोमी जेजू देवाने ओजाप केले मोसके तोटाक जाले देवाचे वळखून तेणे काळी सोगले संतोसले वाटसुर्याचो सांगाती ताचे जेवण ताचे बोण सोमी जेजू सोमी जेजू सोमी जेजू वाटसुर्याचो सांगाती ताचे जेवण ताचे बोण सोमी जेजू सोमी जेजू सोमी जेजू उबी रावया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा सोडवणीच्या जोरींतल्यान नवी जावन दिसा दिसपटी क्रिस्ताक अदीक चिटकून रावंक आनी ताच्या कुरपेच्या राजांत आमकां वांटो मेळूंक बायगोंत आंतोनीचे विनवणेन आमकां फाव जावं म्हूण तुजे लागीं मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. उपकार करून बसत. तुमकां कुमसार जावंक जाय जाल्यार फादर हायसीन कुमसुंदरींत आसा थंय तुमी वचून जावचें. सिस्टर सँड्रा कावन्सिलींग कोत्ता तुमी तिका मेळचें ओ तिका कॉन्टेक्ट कोत्ता जाल्यार तिचो नंबर नोटीस बोर्डान घाल्लो आसा. बायगोंत आंतोनीचे इमाजी सर्पेंत हातान धरून आमच्या सोविनियर रुमांत आहात. तुमकां जाय जाल्यार ती घेवचे. तेच भशेन हेर वस्तू ओ पुस्तकां आहात ती तुमच्यान घेवं येता. आमची इगोर्जेंत ऑगस्टाचे 30वेर तावन मौन सायबिणींची नोवेनां सुरू जातात. सप्टेंबराचे पयलेर मंगळार जालोल्यान 13 सांजेचे मिसाची खबर. 13 सुरू जातलो 4 वाजता आनी उपरांत 4:30 वाजता मीस न्हू जाल्यार त्या मीस भुरग्यांचें 5 जाता. हे फावटी अद्देवो राती मंगळार पडला देखून. आनीक 8 तारखेरूय मंगळार पडला. मीस सदांचे भशेन जातले. आंकवार मरेच्या मानांक जातलें पूण जें मागणें बायगोंत आंतोनीची विनवणी मागूंक आमी कोत्ता तें आमी सदांचे भशेन कोत्तल्यो. तेच भशेन पयलेर मंगळार पडटा त्याय दिसाक बायगोंत आंतोनीची विनवणी मागपाची मागणी आमी कोत्तल्यो. गेल्ल्या आनी ताचे कडेन हांव सदांच मागता आमच्या बऱ्या करणाऱ्यांक बऱ्या देखणाऱ्यांक आशिर्वादान बोर तांकां बरी भलायकी दी अशें म्हणून सदांच मागता. सो बायगोंत आंतोनीच्या आशिर्वाद आमी घेवया. कम्युनिया दिता आसतना आमी 2 वडी करून येता. एक वडीन तरी पयलो जालो हे वाटेन सावन ते वाटेन वचूं नाका मागीर कन्फ्यूज जावंक कोत्तात तुमी. मागीर वचपाक खंयच्यानूय घुसतात थिंगा. हांव कम्युनिया काबार आयज पयलां तुमी हांव आयलो तर हे लायनींगसान ते लायनींग वचनात. गेल्ले पाट फाटल्यान केलें हे लायनींगसान ते लायन मागीर मोदींक घुसलीं मागीर ते वाटेन गेलीं. तूं तर ट्रॅक चेंज कोत्ताय जाल्यार दुसरे वाटेन वच. ओदीक बरें करिना जाल्यार कांय जायना. ओद्दी मिनत लागून वचना. आनी सगल्यो वस्तू देवाच्यो सवकासायेन जावन फास्ट जावच्यो हांगा हिंगा ना. तुमी लायनींत आहात तीच लायन सांबाळात. हांगा तान तुंय
ट्रॅक चेंज करीन आहात तीच लायन कोणूय पाद्री आसूं थिंगा तो दिवपासून आसतलो हांगासान उडकी मारतात नाका ते भाशेन ती मांडावळ आमी सांबाळची कित्याक गेल्ली पावटी पयला हांवें आनी मागीर केन्ना केन्नाय रावतात कुमिनांव जालो म्हणटूच मोदेको ना कुमिनांव लायनींतलो संपलो हांवें सिस्टरींक सांगलां सोमती भितर यात ह्या वाटेन आहात ती आपशींच येतली तुमी थिंगसून फाटल्यान वचूं नाका तेच भाशेन उमावंक येता आसतना आतां जे भाशेन तुमी कुमिन्यांची मांडावळ सांबाळल्या तेच भाशेन दोनूय ओळींनी यात उमावंक येयात ते वाटेन वसात फाटल्यान आहात फाटल्यान मोदेकोत सांतांतुनीची इमाज दवरल्या तेच भाशेन तुयसान यात आनी ते दारांतल्यान भायर सरात ही वाटलींतली ह्या दारांतल्यान भायर सरतली ही मांडावळ आमी त्रेजेनांक कोतावन तीच सांबाळची बेगिनूय जाता बेगिनूय लोकांक भायर सरूंक जाता तुमकां भायर सरूंक जाता ह्या मनान आमी तें केलां उबी रावया सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून या जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार भाग्योंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणें भाग्योंत आंतोन तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलेली विस्मितां आयकून व्हडा बरवशान हांवूय तुजे फुड्यांत येता आनी तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण काल ते पडी मागता नोमान तुका भाग्योंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानाच्या दोरमृता कोर म्हजें जिवीत नितळ निर्मळ बोर म्हजें मन जाणवायेन पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय ए देवाच्या इश्टा हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोंती बरीत काळीज तुका उक्तें कोत्ता आनी तुजे वेंगेंत आयलोलो तोच बाळक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसणें दितलो आनी गरज त्या कुडी ओतमेच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बरवशान रावता भाग्योंत आंतून दुखेस्तांच्या बुजवंडरा तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी पदरे म्हजे उस्के आनी कोंती म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पळय म्हज्या उस्क्या कोंतींतलो म्हाका निवार आनी तुजे वेंगेंत आसतल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी आतां तुजे फुड्यान घालता तो उपकार म्हाका बेगीनूच मेळोवन घे आतां तुका जाय तें भाग्योंत आंतोनीच्या मुखार घाल ओर चोऱ्यांच्या बायग्योंत आंतून तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणूनाय पूण तांकां सदांच पावोंक तूं राजी आसाय तो तुजे पदवेदार मजतीन हे काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवळाय तोंडाय आनी शांतताय ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय गोठाय आनी जाणवाय आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ तुजे विनोदीन जेजू सारकेले बरे गवळी ते जावंक निर्मी आनी ताच्या हातान घातलेल्या इंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलोवंक तांचे खातीर तूं थांबोनासतना विनंती कोर आमेन.